शूर करू वता सची ताज्या सुरवेर तुम्ही आता एक ऑडिओ ऐकूनच का भगवत पुराण कोंकणी तू अर्ग्रेस राधिका बाव माताजीना सिंग केलेला या विलास हे म्हणाला तंतू श्रीला भक्तिविनोद ठाकुरातांनी सांगवास की हे भौतिक जीवनशील विद्ये म्हाका मेळून कसलेय प्रयोजन ना देवा तुगेले ताची सारांश तुगेले विद्ये नातिले तुगेले पर्यंत आमकां कळ नातिले शिक्क नातिले आमी कांय ना म्हणाले भक्तिविनोद ठाकुरान आमकां सांगवास इतली लायक जावन त्यांनी हे भजन बरयला की आणि मुखार दिला की आमकां हें म्हणावचें की भौतिक विद्या मात्र नहीं आध्यात्मिक विद्या श्रीमद् भागवतम भगवत गीता ताजी पुरा विद्या कोळका म्हणाला आज आमगेलो टसाची ऋषिकेशात कोण एसग्रेस राधाकुंड प्रभुजी आज सेशनाचे इनॉग्रल एड्रेस दिवचे वताची तांकां त्यांनी हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजाला शिष्य त्यांनी श्री राधा गोपीनाथ मंदिरांत तुकून सेव कोरनाशिल्लेची आता ऋषिकेश मंदिरात कोण आमकां तेंगेले मुखारविंदा तुकून कसं म्हणून ऐकूया आयची इनॉग्रल एड्रेस आणि तांगेले मागून घेतास की या भारी लायक जावन वच्चो म्हणून सांगून तांगेले आशीर्वादान भारी लायक जावन इतली सेशन्स जाल्लेले आसा त्यांनी गाईड केलं की या पर्टिक्युलर बुक्स आर द बेसिस म्हणाल मुखार वचका म्हणून सुरवेर आमी ऐकूनच का भगवद्गीता 40 दिसान कळलेला आसा त्या भगवद्गीता 40 दीस कळल्या नंतर नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन आणि श्री ईशोपनिषद कळलेला आसा हे तांगेले गायडन्सार मुखार गेल्लेले त्या जल्ल फुडले सांगिल्लें की बुक्स आर द बेसिस म्हणून त्या वेळार आमकां श्रावण म्हयनो येयलो असो श्रावण म्हयन्यांत आमी कंटिन्यूस भगवद्गीता 20 दिसान कंप्लीट केलेला आसा आता आमी त्या बुक्स आर द बेसिस म्हणून टॉपिक काडूक प्रयत्न करता आसाची ओवर टू यू प्रभुजी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः इसग्रेस राधा कुंड की जय होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण आम्ही सायन्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी म्हणून हे टॉपिक घेतलेलं आशिल्लें आणि तांतू एक 40 डेजाचो कोर्स आणि एक 20 डेजाचो कोर्स केल्लें आसा तांतू शिला प्रभुपादान सन्न सन्न बुक्स बरयलेलीं ती तांतू कमिंग बॅक पाथ ऑफ योगा परफेक्शन ऑफ योगा अशी कशें एक 7-8 बुक्स जे भगवद्गीता वयरी अवलंबून म्हळ्यार ताजेर त्या टॉपिकार प्रभुपादान सन सन बुक्स म्हळ्यार सगळ्यांक एकदम भगवद्गीता वाचूच्या जायना म्हणून तांणी ते सन सन बुक्सय त्या बरयलेलीं आशिल्लीं ती तर आमी आतां पुरा म्हळ्यार एकदम वापस कंप्लीट डिटेलांत आमी भगवद्गीता तू डायरेक्ट वचच्या जायना म्हणून आमी सन सन बुक्स तू तांचे डिटेल्स तू वचच्या जाता म्हणून आमी त्या बुक्स घेतिल्ली आसा ती आनी पर्टिक्युलरली आमगेले उद्देश हो की सन्न सन्न बुक्स आशिल्ली निमती आमगेलो तू जे या भागवत पुराण कोंकणीन तू जॉईन जाल्ल्यान ती तांणी ह्या सन्न सन्न बुक्स तांणी तांगेल फॅमिली ओटवत वयता म्हळ्यार बामूण बायल आनी चेडूं हांणी कशी ओट्टू बसून त्या सन्न सन्न बुक्स वाजून ताजी कसन तांतू आमकां कळटा हें आमकां डिस्कस करचें जाता आनी आमगेले भक्ती मार्गान तू कशी प्रोग्रेस करूं येता म्हणून हें आमकां कळून आमकां कळटा तशींच आनी तो ऑब्जेक्टीव आमगेलें हें आसा तू की सन्न सन्न बुक्स आशिल्ली निमती हे आमी वग्गी वग्गी हे बुक्स कंप्लीट करचे जाता आनी तशींच आमी मुखार मुखारी कशी ताजी प्रोग्रेस जाता आमकां म्हणून कळटा आमकां आनी पर्टिक्युलरली ह्या सन सन बुक्सान तू खंयचे खंयचे नॉलेज म्हळ्यार ज्ञान आमकां मेळचें साध्य आसा तें
खंयचे विषय आमकां गोत ना त्या विशय हांतू वग्गिकोळच्या साध्य आसा. तरी बुक्स आर द बेसीस. कशी एक बिल्डिंगाचे फाउंडेशन म्हळ्यार फाउंडेशन ना जाल्यार ते बिल्डिंग चड वयर वचच्या साध्य जायना. म्हळ्यार सिव्हिल इंजिनियरिंग सांगतात की आम्ही कितली वयर बिल्डिंग बांदूका ताजे फाउंडेशन तितलें सकल वचुका, ताजे फाउंडेशन स्ट्रॉंग आसल्यार मात्र ते बिल्डिंग वयर वचच्या साध्य आसता म्हणून. तशींची आमकां आमगेली भक्ती एकदम दृढ भक्ती जावका म्हणून जाल्यार आमी आमगेले जे आमकां ज्ञान मेळटा, जे आमी भक्ती करता ती त्या विशयांतू आमकां लायक करून ज्ञान मेळ्ळ्यार आनी ताजेर आमी कशी प्रोग्रेस करता ती ते आमगेले हें पुस्तक आमकां ते करेक्ट फाउंडेशन दिता ती. ह्या फिलॉसॉफी विशयी, ह्या गुरु शिष्य परंपरा विशयी हाजे आमकां दृढ ज्ञान मेळटा. आनी आमगेले हे दृढ ज्ञान म्हळ्यार हे बेसिक्स आमी जनरली म्हणटात ती आमगेले बेसिक स्ट्रॉंग असल्यार आमकां कोणी आमगेल्या ह्या फिलॉसॉफीका हल्लुच्या साथ दिना म्हणून. तर आमी सगळो विचार करून आमी ह्या टॉपिका बुक्स आर द बेसीस म्हणून हे पुरा वेगळे वेगळे बुक्स आनी तांतूय आमी पळयतात ती की मोस्टली कपल्स म्हळ्यार बम्मूण आनी बायल हांणी मेळून ते टॉपिक्स सांगतली ती. आमगेल्या मस्त फॅकल्टी मेंबर्स आसता ती तांणी सकळी तांगेले तांकां एक पर्टिक्युलर बुक्स दिल्लेले आसता ती तांणी तेन्ना बुक्स तांगेले तांणी घर काडटानी तांगेले डिस्कस करून ते तांणी दोगय जाण कशी प्रेजेंट करता ती. तशींच कोण कोण हे पळयतात की तांणी तांकां एक इंट्रस्ट आयल्यार तांणी खंयचेय एक प्रभुपादाले सान पुस्तक घेवन ताजे विशयांतू तांणी उल्लो येता म्हणून आमी लेखता ती. म्हणून आमी हे आजी मुरलीधर चरण प्रभू आनी सखीचरण माताजी आनी आजी आमगेले शिला प्रभुपादाले इम्पॉर्टन्स ऑफ रिडींग ह्या विशयांतू आज उलयता ती. आनी आज दुकान आमी बुक्स आर द बेसीस थंय देखून आमी आजी सूर करचे. आमी श्री राधा गोविंदजी हांगा ऋषिकेशांत आशिल्ले तांकां आमी मागून घेतात की हे आमगेले प्रोग्राम बुक्स आर द बेसीस हे आमगेले चंदुकोर न्हू चोल न्हू हाजे मुखारी आनी काही चड लोकांना ह्या भागवत पुराणांत जॉईन जावन ह्या कृष्ण भक्तीचे ताजे कितले जाता तितले ताजे फायदो घेवन ताजो तांणी तांगेले जीवन कशी तांगेले जीवन लायक करून इम्प्रूव करूं येता म्हणून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, तुमकां धन्यवाद आसा. तुमगेल्या अनुग्रहान भारी लायक जावन बुक्स आर द बेसीस मुखार वचचो म्हूण मागून घेता आसा. आज आनी येवचे सोमारू आमी प्रयत्न करता आसात की ताजे बेसीस दिवचे का ते कसले म्हळ्यार तुमी सांगिल्ले वरी तुमगेल्या अनुग्रहान. ताजे नंतर फर्स्ट सेशन आयज क्रेस विप्रसुदा महाप्रभुजी आनी हरक्रेस राधिका भाव माताजी करता आसा परफेक्शन ऑफ योगा ते सूर जाता. आयचे जस्ट आउटले मात्र आमी दिवचे प्रयत्न करता आसाची. तुमकां तुमगेल्या अनुग्रहास म्हणून घेवन आयची इनॉग्रल सेशन आमी सांगूक मुखार सुचक प्रयत्न करता आसाची. पुरा वैष्णव आसाची ऑनलायन तांगेले प्रार्थना मागून घेता आसाची, तांगेले आशीर्वाद मागून घेता आसाची, धाकल्यांगेले प्रेयर्स मागून घेता आसाची. हे सेशन चंद जावन वचूक की हे भारी भारी स्पेशल सेशन कितें म्हळ्यार व्हड पुस्तक न्ही सन्न सन्न पुस्तक आमी कशी मना करून घेवं येता म्हळ्यार आमी हे हांतून दोनी तिनी सेशन्स 4 सेशन्सा भितर कंप्लीट करूंक प्रयत्न करता आसाची. हरे कृष्णा प्रभुजी, तुमगेले अनुग्रह उपास मागून घेता आनी मुखार सिताची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आम्ही श्रीमद भागवत मातून एक वर्षातून सूर करूया आयची सेशन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। श्रीमद भागवत म्हणतो भारी चंद एक वर्स आसा फर्स्ट स्क्रीनार घालता। तिन्नी स्कंदांतू 29th अध्यायाच्या 11 आणि 12 वर्ष अशी सांगतास की मद्गुणश्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य उदात्तम् अहैत्युकी अव्यहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। अंतो
तर तू अशी सांगितलास की हे श्री कपिल देव त्यांनी तांगेल्या अम्माक देवहूतीक सांगचे एक श्लोक तंतु आमका दोन्ही अध्याय भगवद्गीतेंतू आणि 15 अध्याय भगवद्गीतेंतू आम्ही मना करून घेतलास की कृष्ण परमात्मा आमगेले हृदयांत आसा म्हणून आणि तू सांगतासच की आमगेले हृदयांतू सगळ्याले हृदयांतू आशिलो तो कृष्ण परमात्माला नाव गुण कोण ऐकत की तांका तांगेले मनांतू भारी चंद जावन भक्ती कल्मश नतिले उद्भव जाता म्हणून सांगता श्रीला कपिल देव तका त्यांनी कशी उदाहरण दिताच की गंगेत कशी स्वाभाविक जावन समुद्रा तटे वत की तशीची आमगेल भक्ती कृष्णाल बगेल आमगेल भक्ती काय तडस नतिले भारी चंद जावन भक्तिमयी जावन तजे फ्लो असता म्हणाला सांगता असाची त्यांची आमगेला मुख्य उद्देश अनएडल्टर्ड डिवोशनल सर्विस आमगेल मनांतू कल्मशनतिले भक्तिभाव एव का म्हणाला प्रार्थना आम्ही करता असाची ताजी मुख्य कारण कसले म्हणाली पुस्तक आम्ही वाच्य म्हणाले आमका हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादा त्यांनी सांगून दिलेलं आसा श्रीला प्रभुपादाना पुस्तकाक मस्त इम्पॉर्टन्स दिलेलं आसा तुका गोतस की श्रीला प्रभुपादाना कित्या दिलेलं म्हणाले फर्स्ट ऑफ ऑल वाज्यूच्या कित्याक इतले महत्व आसा प्रभू ओ ते वाज्यूचे कसले म्हणून आमकां पळोवया सुरवेरी आमी ते पळोवचे खातीर हांव एक पावर पॉयंट तुमकां शेअर करता आसा तातूंत तुमकां आमकां भौतीक अंत तुकून कशी म्हणाले आमकां सुरवेरी पळोवचे प्रयत्न करूया भौतीक जगतांतू आमी कशी पुस्तका विषय मना करताची म्हण वाय रीडिंग इज इम्पॉर्टंट आता आमकां कसं दिसता म्हळ्यार आनी केन्नाय श्रीला प्रभुपादाल विशय सांगू पुरोची आध्यात्मिक विषय सांगू पुरोची जाल्यार ही कॉमन आशिल्ली नवे रीडिंग म्हणल्यार वस्तू म्हणून वाज्यूचे म्हणल्यार कॉमन नवे म्हणल्यार आसता आमी राधिकाक सांगताच म्हळ्यार वाजी गो म्हणून तेंची ते इत्ती मिती ना म्हळ्यार आमकां पळोवया आमगेले अंत सुरवेर उडगा सेवच कसले मिगेल पुत्तान जावं धुवेना सायंटिस्ट जावका ना म्हण जाल्यार बिल गेट्स जावका ना म्हण जाल्यार बराक ओबामा जावका म्हळ्यार सड आमकां मनान दिसू पुरो ना म्हण जाल्यार महात्मा गांधी वर जावका अब्दुल कलामा वर जावका नरेंद्र मोदी वर जावका आमकां पूरा आश आसा तांणी पुरा कसं सांगला पुस्तका विशय अल्बर्ट आइन्स्टीन सांगले If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales. अल्बर्ट आइन्स्टीन सांगितले अल्बर्ट आइन्स्टीन म्हळ्यार आमगेल मुखारी आमकां दिसू पुरो भारी एक फिजिसिस्ट इतली इम्पॉर्टंट जावन आमगेले लायफांतू तांकां आमी पळयता आसाची तांणी सांगता आसाची की रीड देम फॅरी टेल्स If you want to be more intelligent, read them more fairy tales. अल्बर्ट आइन्स्टीन हाका देवा वयरला एक विश्वास आशिल्लो तुम्ही त्या डिटेल तांगेला लायफ हिस्ट्रीन पळयला कळो पुरो
आम्ही कसं फॅरी टेल्स वताची असाची कसं वाजू पळयता असाची आम्ही श्रीमद भागवतम भगवद्गीता यथारूप तंतु श्रीमद भागवतम अंतू भारी लायक जावनु कितली चंद फॅरी टेल्स अस कृष्णाल बगेंतू लीले मस्त सांगून देता असाची श्रीला प्रभुपादाना धांची स्कंद चंद कोरनु तका कृष्णा बुक म्हणालांतू पॉप्युलराइज केलेला असा तंतु पूरा फॅरी टेल्स असचे लव अफेयर डिमन किलिंग अट्रॅक्शन फाईट पूरा नमुने कॉम्बिनेशन शिला प्रभुपादान दिलेलं असतं पुस्तकांत तंतु श्लोक तसल कसले ना बरी फॅरी टेल्स कहाणी पास्ट टाइम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा बिल गेट्सन कसं सांगितलं असतं reading is still the main way that I both learn new things and test my understanding. बिल गेट्स म्हणाला आमको भारी होड मनीष नु आम्ही कसले कंपेअर करतो नो पळे बिल गेट्स अंत सांगला के रे आयची पेपर अंतच रिचेस्ट मॅन राहतो म्हणून म्हणताची रीडिंग इज स्टिल द मेन वे दॅट आय बोथ लर्न न्यू थिंग्स आमका श्रीला प्रभुपादाल पुस्तक भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवतम संस्कृत अशिला आमका कशी दिला छंद कोरनु लैंग्वेज अंदिल्ला इंग्लिश की कन्नड़ की मलयाली की मराठी की आता राधाकुंड प्रभुजी नमका कोंकणीन दिला आमका लिपी नातील मात्र वरले लिपी अस म्हणजे राधाकुंड प्रभुजी आता तितली भितर कोंकणीन बरोचे काही सूर करता आशिल्ले आमगेले तेंची आमक मना करची खातीर आमी नवे नवे करची खातीर बिल गेट्स अंताय सांगिल्लास की रीडिंग इज स्टिल द मेन वे म्हणून आता फुल्ली अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामान कसं सांगितलं म्हणून पळया रीडिंग इज इम्पॉर्टंट इफ यू नो हाऊ टू रीड देन द होल वर्ल्ड ओपन्स अप टू यू पळा इफ यू नो हाऊ टू रीड त्या मस्त पंता आमकां कोळूक भारी कष्ट जावच्या पोरा ते कसं म्हणून आमकां मुखार सून पळोया महात्मा गांधीन कसं सांगिल्लें आसा neither do nor read anything without understanding it. पळा महात्मा गांधीन आमकां सांगून दिला मोहनदास करमचंद गांधी आणि नायदर डू नॉर रीड कसले कळ नातिले ते रीड आणि वाचून कोण प्रयोजन ना ते मन आवच तशें कोरका म्हणल आसा आत्ताचे प्रमुख जावन आशिल्ले मोस्ट प्रॉमिनंट रिनाउंड वर्ल्ड लीडर अंत आशिल्ले आमगेले प्रधानमंत्री जावन आशिल्ले नरेंद्र मोदीजीन कसं सांगिल्लें आसा रीडिंग बिकम्स द फ्यूल फॉर डेव्हलपमेंट आमगेले आमी डेव्हलप जावका जाल्यार रीडिंग एक मुख्य जावन आशिल्ले हॅबिट म्हणून आमगेले प्रधानमंत्रीन सांगिल्लें आसा आणि भारी लायक जावन फुडले आमगेले पास्ट प्रेसिडेंट आणि नाच आता डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज यू विल ओनली गेट अ मेसेज रीड फेलियर स्टोरीज यू विल गेट सम आयडियाज टू गेट सक्सेस भारी लायक जावन सांगिल्लें आसा आमी श्रीमद भागवतम भगवद्गीता पुरा वाचतना आमकां दिसू पोर की हिरण्याक्षा मारले हिरण्यकशिपू मारले धेनुकासुरा मारले केशीक मारले तांगेल पुरा मारलेले इते का म्हणून आमी पळयले री त्या अनर्थ आमगेल्या हृदयांतू कल्मश जावन आशिल मितीन ते आमी कशी आमगेल्या जीवनांत मुखार सून होरयता म्हणलेले आमकां अंतु मनावरता श्रीला प्रभुपादा त्यांनी डिवाइन ग्रेस एसी अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपादा त्यांनी आमुकांतू भगवद्गीता बरयतना अशी सांगिल्लास की भगवद्गीता साक्षात परमात्मा जावन आशिल्ले श्रीकृष्णाले मुखारविंदातून आयिल्ले मन आकोरून घेतले वाजी लेक विंगड वेद पुराण वाचका म्हण ना जाल्लेरी
ते आम्ही भारी श्रद्धापूर्वक आणि केदनाय आणि वाचू का म्हणून आमुखांतूची त्यांनी सांगितलं असं ते घेऊन मना घेऊन मिलिस्क्रेस राधाकुंड प्रभुजीना दोन्ही पंथा पूरा फॅकल्टी सकरना भगवद्गीता काढायचं असं शिला प्रभुपादाक तृप्ती कोर्चकतीरी तंगेल आदेश घेऊन भगवद्गीते आम्ही 40 दिवसांत फर्स्ट केले दोन्ही पंथा आम्ही प्रोफेशनल कोर्स शिकताना एक पंथा नॉर्मल कोर्स ಅಂತ वताची नॉर्मल कोर्स ಎಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ एक रॅपिड फायर कोर्स म्हणलं असता क्रॅश कोर्स म्हणताची इंजिनिअरिंग प्रोफेशनल स्टुडंट्स तಗೊಳ್ತೆ क्रॅश कोर्स म्हणाले ते क्रॅश कोर्स ಅಂತೂ आम्ही 20 दिवसांतू भगवद्गीते कंप्लीट केलेलं असं ಅದು 20 दिवसा करताना कशी असताले one needs only attentively and regularly ते कोण वजून येत की तंका ताजी पूरा फायदा मिळता कोण ते वजून येना की तंक फायदा मिळता जाल्यार वजून येयले तितले फायदा मेळना मागीर कसं सांगला मला शिला प्रभुपादा त्यांनी बुक्स आर द बेसिस तंतू तुम्ही हंगे ट्रक पळोवचे पळोवचे बुक मॅरेथॉन म्हणून शिला प्रभुपादाना पुस्तकाक मस्त इंपॉर्टन्स दिलेलं आसा तांगेले पुस्तक ट्रक कारी बच्चून वितरण कोरका म्हणून प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स म्हणून सेंटेन्स एंड केलेलं आसा कसं सांगिल गोतस की पळय ये प्रपंचांतू श्रीमद भागवतम नंतर विंगड एक पुस्तक ना तका विंगड एक कॉम्पिटिशन ना तंतुले एक अक्षर आमगेले समूहाक मस्त नमुनेरी चांगपणाक प्रेरण करता कशी एक पुस्तक श्रीमद भागवतम जेवो भगवद्गीता जेवो सन सेल्फ रियलायझेशन बुक जेवो कोणालाय हात दिल्ली म्हण जाले री तक मात्र नाही बेनिफिट ताण ते विंगड कोणाकाय दिल्ले री तांकाय ते बेनिफिट मेळटा ताजी खातीर चलतीतले पुस्तक वितरण करयाची म्हण शिला प्रभुपादा केन्ना सांगता त्यांचे बुक्स आर द बेसिस म्हणले कृष्ण भावना अमृतांतू कसं म्हणू आमका सखीचरणाला तुकून ऐकूया पयर्च फेरी प्रभु तुम गोतस्वा 22 सप्टेंबर दकुन 28 सप्टेंबर ताई बुक्स आर द बेसिस म्हणला पुस्तक वाजूचे एक उत्सव आशिल्लो बुक्सची आधार श्रीला प्रभुपादाल बुक्स वाजू का म्हणले एक फेस्टिवल ते आयोजन केलेलं इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन त्यांनी आणि कसं मला प्रभुपादजी केन्नाय इस्कॉन डिस्क्राईब करताना 4 लाईनांत वर्णन करता आशिल्ली त्यांनी बुक्स आर द बेसिस प्रीचिंग इज द एसेन्स प्युरिटी इज द फोर्स and utility is the principle म्हणाला मूल पुस्तक आणि सात्विक जावन ताजे प्रभाव ताजे प्युरिटी म्हणले आणि प्रचारण म्हणले ताजे सार आणि युटिलिटी इज द प्रिन्सिपल ताजे उपयोग म्हणले ताजे कारण म्हणून श्रीला प्रभुपादान सांगितलं वय मना गेले आणि मुख्य जावन पुस्तक आधार फर्स्ट त्यांनी सांगता पडत बुक्स आर द बेसिस इट्स द फाउंडेशन आता आमकां राधाकुंड प्रभुजीने सांगून दिलेलं असं फाउंडेशन स्ट्रॉंग असता ताजे वयर बिल्डिंग राबलारी कसले प्रॉब्लेम ना म्हणून फाउंडेशन शुड बी व्हेरी स्ट्रॉंग त्यांनी पुस्तक आधार इत्याक प्रभुपाद स्वाम्यान या इतले हे पुस्तक आधाराक इतले एक विशेष महत्व कसला दिला म्हणाल पळय आम्ही इत्याक म्हणारे या श्रीला प्रभुपादाल शिष्यातांनी आणि इस्कॉन लीडर्स इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन ಅಂತ आशिल्ला इस्कॉन लीडर्स तांचे 3 मेजर पॉइंट्स सांगताची इत्याक या पुस्तक म्हणाला आधार इत्या जे महत्व इतलस म्हणाला श्रीला प्रभुपादानाक इत्याक महत्व दिला रीड करका डिस्ट्रीब्यूट करका बुक्स म्हणाला म्हणून फर्स्टच कसं म्हणारे
श्रील प्रभुपादाल पुस्तक आमकां यथारूप जावन शास्त्राचें दर्शन जो विजन दिता. आता लिटररी जगताक प्रभुपादाल कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्ही पळयत की त्यांनी केवल एक स्टोरी बुक्स जो प्ले बुक्स जो नॉवेल्स बरयला नाही. त्यांनी भगवद्गीता यथारूपाची तुम्ही काण पळयाची. तंतू प्रभुपाद स्वामीन कश दिला श्लोका वर्ड टू वर्ड मिनिंग ट्रान्सलेशन ताजे नंतर भावार्थ आणि ह्या एक श्लोका मात नाही पूर्ण श्लोकाक तशीची वर्ड टू वर्ड मिनिंग ट्रान्सलेशन भावार्थ आणि तांगेल भावार्थ त्या मुखांतराची त्या वाज्जिलारी तांची मुखांतराची आमकां अचिंत्य ज्ञान आमकां मेळचे तशें जाता. आता पळय ओरिजिनल आमी भगवद्गीता की श्रीमद भागवतम की चैतन्य चरितामृत ताजी आमकां त्या काण वाज्जिल म्हण जाल्यार ताजी पर्स्पेक्टिव्ह आमकां श्रील प्रभुपादान हे दिव्य ज्ञान इतलें सुलभ जावन दिला की इवन एक साधारण मनुष्याक इवन अ कॉमन पर्सन तांकां थंय या इजिली अर्थ जाता. त्या मात्र नाही भावार्थ इतलें सुलभ करून दिला की त्यांनी त्या वाज्जिलारी त्या अर्थ कोण घेतलारी त्या आमगेल प्रॅक्टिकल लायफांतू आमी सुलभेरी लाग कोण घेवेत आमगेल डे टू डे जीवनांतू लाग कोण घेवेत आमी. ताजी खातीरची पुस्तकां आधार म्हणटाची. आणि दोनच पॉइंट कसं म्हळ्यार पुस्तक आधारित ताका म्हळ्यार आमकां योग्य रितीन त्या कृष्ण भावनामृत प्रचार करूंक सहाय करता. हे मस्त मुख्य. इथे म्हळ्यार आमी हे पुस्तक श्रद्धेन प्रॉपरली वाज्जिल्यार आमगेल श्रद्धे वाडटा आमकां डिटर्मिनेशन येता आमकां कृष्णाल वैरी आणि परंपरा वैरी आमगेल प्रिवियस आचार्य जर वैरी आमकां प्रीती चड जाता आमगेल भक्ती डेव्हलप जाता. आणि राधाकुंड प्रभुजीन म्हणलें म्हणके भक्ती दृढ भक्ती जावच्याक साध्य जाता आणि त्या आमकां एम्पावर करता. आणि विंगड जनाके कृष्ण भावनामृत विशय सांगची तशी और तांगेला उल्लोच तशी त्या आमकां करता. तेन्ना आमगेला प्रचार परिणामकारी जावन जाता. हाका विश्वाद्यंत मस्त उदाहरण आसा. त्या मुखार सुनो टाइम आस म्हण जाल्यार एक उदाहरण सांगूक हांव प्रयत्न करता. आता मी दोन विषय पळयले. एक कसं म्हळ्यार श्रील प्रभुपादाल बुक्स आर द बेसिस त्याक म्हळ्यार त्या आमकां शास्त्राच्या ॲज इट इज यथारूप जावन ते आमकां दर्शन दिता शास्त्राच्या ताजें विजन दिता. तशी दोनीच कसं म्हळ्यार आमकां त्या शास्त्राचें विजन आमकां कळल्यार त्या प्रॉपरली वाचून अंडरस्टँड करून घेतली म्हण जाल्यार आमगेल श्रद्धे वाडटा डिटर्मिनेशन वाडटा आणि ते आमकां एम्पावर करता की कृष्ण भावनामृत प्रचार करूंक अँड इफेक्टिवली वी कॅन प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस. आणि तिन्नीचे आम्ही या भौतिक जगत तरी या मायांत कोण आम्ही देवा लोटमक एक संबंध आसा म्हळ्यार विसरून वता. तेन्ना श्रील प्रभुपादाल बुक्स या वाज्जिल म्हण जाल्यार देवा लोटू सोडून गेले या संबंध रिवाइव करून बलिश्ट करची तशी जाता. कशी म्हण तुम्ही निमगुच्या पुरोची जेव कशी म्हण म्हाका एक प्रश्न आशिल्ले कशी बा हे संबंध बलिश्ट जेवची कशी देवा लोटू हे बुक्स वाज्जिल्यार श्रील प्रभुपादाला म्हण कशी म्हळ्यार श्रील प्रभुपादा बुक्स वाज्जिल्यार फर्स्ट पॉइंटान सांगला आमकां शास्त्र अर्थ जाता. केन्ना शास्त्र आमकां अर्थ जाता की तेन्ना आमकां शास्त्रा वयरी रुची चड जाता. शास्त्रा वयरी रुची वाडटाना ताजे विशय आमकां विंगड जनाला उल्लोचा जाता. ह्या प्रक्रिया आमकां देवा लोटू विसरलेले संबंध उडगास करून ह्या संबंध बलिश्ट जावची तशी करता.
आणि श्रीला प्रभुपादल बुक्स अंती एक जो तंगे लेक्चर्स जलारी ऐकलारी एक या कसं म्हणारी श्रीला प्रभुपाद वॉज व्हेरी ऑथॉरिटेटिव्ह प्रामाण्य आशिल्लीं तांणी कसं म्हणारी त्यांनी शास्त्राच्या प्रमाण दिनतिला कसले सांगना आशिल्लींची तुम तंगल लेक्चर्स ऐकलारी जो तंगल ते लेक्चर ट्रांस्क्रिप्ट्स वाजिलारी तंगल बुक्स मेन जावन वाजिला तुम कळता पूराक त्यांनी प्रमाण दिला कंच उपनिषद दकुनु खै दकुनु या कोट म्हळाला अनेक भक्ती मार्गान तुम पळे आमगेला आचार्यान आणि श्रीला प्रभुपादान आमका एक होलसम पॅकेज दिला ते कसं म्हणारी देवाल नाम जप करचे जप करचे साधु संग करचे अर्च विग्रह आराधन करचे आणि भगवत श्रवण करचे आम्ही स्लोली आमगेला विचार कसं करता म्हणारी ऐकूच कडे दखून स्लोली ऐकूच असे आमके रुचस पळा थोडे थोडे जावन वाजूच्यान आम्ही रुची घालू पडोका कसला म्हणारी आम्ही केन्ना ऐकता की तेन्ना आम्ही वाजिता आसाची ऍक्च्युअली आणि आम्ही केन्ना वाजिता आसा की तेन्ना आम्ही ऐकता आसाची आता एक बुक घेऊन पळय श्रीला प्रभुपादाला आम्ही वाजिता असताना आम्ही ऐकता आसाची ऍक्च्युअली मनान तू तशीची ऐकता असताना आम्ही वाजिता आसाची आणि लिसनिंग या ऐकूच कशी म्हणा एक आम्ही ग्रुप जावन आयलींची एक लेक्चर ऐकले क्लास ऐकला राबतला मन खै गुंता असतं कितली विचार आलोचन करता असता 100 नमुना विचार मनान तसं आयलींची ऐकलींची ज्याला अनेक गडी नमक विसरून वता जलारी वाजूच्यान तू एक स्पेशल इफेक्ट असं कसं म्हणारी आमगेल्यान आम्ही वाजितान कसं म्हणारी इट इज अ पर्सनल बिटवीन द ऑथर अँड अस ते एक व्यक्तिगत आमगेल्यानी ऑथराल मध्यंतू त्यांना आम्ही वाजील मोंजलारी सो आम्ही वाजील मोंजलारी आमका त्या तीव्र जावन मना वता आणि केन्नाय ते विसरना वाजिला आशिला आणि श्रीला प्रभुपादजीना तांगेल शिष्यां सांगू आशिला रीड माय बुक्स प्रोफ्युजली आणि तांगेल एक लेक्चर असं श्रीमद भागवतमाच्या 5 स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक सांगताना त्यांनी सांगूस की पुस्तक प्रोफ्युजली वाजयाची आणि जीवनाचे समस्ये आणि जीवनाचे सोल्युशन शिक्याची पुरास तंतू बुकांतू वाजयाची म्हणलेलं असतं त्या लेक्चर प्रवचनांतांनी आता आमका जीवनात एक सक्सेस आई म्हणजे आमकां त्या कशी डील करता म्हळ्यार गोतस आम्ही बस मस्त इजिली टाइम पास जाता आमकां कळना टाइम पास जाल्यार मस्त हॅपी असताची सक्सेस जाल्ले आम्ही सक्सेस तू दिरासाची म्हळ्यार जाल्यार त्याच जिवनान तू फेलियर आई म्हणजे आम्ही मस्त डिस्ट्रेस जाताची आमके केलोपंता नक्काच म्हण दिसती या जीवन लेट मी एंड दिस लाईफ म्हळ्यार येता एक पॉइंटाक तेन्ना आमकां हे कष्ट फेस करूंक जायना जाल्यार श्रीला प्रभुपादान ते भावार्थ दिलेलेच पळय भावार्थ आनी तांगेल पुस्तक आमकां जिवनांतू फेलियर्स कशी फेस करता म्हणून सांगून दिला तांतू अंतू आमकां कळत की तांणी हे पुस्तक बरोवच्याक कितले एफर्ट्स घाल्ला 10 घंट्याक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ रेस्ट घेवन रात्रीच्या मध्यरात्री उठानो सकाळ ताई अर्ली मॉर्निंग ताई तांणी त्या डिक्टाफोन घेवन तेवे तांणी पळयाची इंटरनेट ना स्मार्टफोन्स ना कसली फॅसिलिटी ना जाल्यार त्या टायमार तांणी त्या भावार्थ दिवच्याक त्या पुस्तक दिवच्याक कितले प्रयत्न केला तांणी कितले एफर्ट्स घाल्ला हे सगळं कसल्याक आमगेल बेनिफिटा खातीर न्हय वा तेन्ना आम्ही मस्त कृतज्ञपूर्वक जावन श्रीला प्रभुपादाक मस्त ग्रेटफुल जावन आम्ही तांगेले पुस्तक वाचूका
आता मुखारचे नाम मुरलीधर प्रभूक कंटिन्यू करता म्हणून सांगता सर निमदून घेता सर सखीचरण तुवा संगील पळय प्रोफ्युसली म्हणलं शिला प्रभुपादन विंगड कडेने संगील असं हांव ते रेफरन्स घेतिलास पळय लेटर टू मंडली भद्रा जयपूर अंतू 20 तारीख 1 जनवरी 1972 संगीलस की मिगेले फर्स्ट आग्रह कसस म्हणल्यारी तंगेल पुस्तक पब्लिश जावका आणि पूरा कडेन लायक नमुनेरी डिस्ट्रीब्यूट जावका म्हणून इति म्हणल्यारी कृष्ण भावनामृतांतू पुस्तक आशिल्ले भितरी होड मूल जावन आशिल्ले आधार म्हणल्यार सांगिल आसतानी तेंची तांगे पुस्तक नातली म्हणजे हे प्रचार करच्यांतू तितले फायदा आसना म्हण सांगिल्लें आसा तेंच्यांनी भारी खूश जतके तांकां की हे पुस्तक विंगड विंगड भाशेंतू ट्रान्सलेट केल्लेरी म्हणून आमी त्या वेळार सांगिल पळय राधाकुंड प्रभुजीन ते कोंकणींतू आता सांगिल केल्लेलो आसा मस्त जे बांधवा तांकां अर्थ जेवचेक आनी काही सुलभ जाता आसा मस्त नमुने कोंकणी आसूं का जाल्यारय ते आयकतना आमचे गेल्यान ते आयकतना भारी रुच आसता ताका ते मना वचूक आनी काही फॅसिलिटीज जाता तशी मोर अँड मोर त्यांनी कृष्ण भावनामृतांतू कृष्णाबाईंतू तात्पर्य तशी जवो म्हणून शिला प्रभुपादान तेन्ना मागून घेतिल्लें आसा ते आमी सानू नमुनेरी भारी सान नमुनेरी प्रयत्न करूया मागून घेता आसाची की शिला प्रभुपादान हे सांगिल जावो म्हणून हांव आतां सानू एक चार्ट दाखयता आमकां सुरवेर सांगिल वरी आमी ह्या चार्टाचे डिटेल्स आमकां येवचे सेशनान पळोवया अंतु तुम्ही पळयलेरी 1 2 3 श्री ईशोपनिषद कृष्णा बुक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नेक्टर ऑफ डिवोशन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवद्गीता एज इट इज श्रीमद भागवतम श्री चैतन्य चरितामृत हाजे विषय सांगिल्ले आसा आनी कितली तंतुले पेज डेली वाडली म्हणजे कितले दीस जाय कितली म्हयन जाय कितली वर्स जाय म्हणाल ह्या चार्टान दाखयलेलो आसा हंतू तीन पुस्तक आम्ही ऑलरेडी कवर केलेलं आसा श्री ईशोपनिषद उपदेशामृत आणि भगवद्गीता यथारूप त्यानंतर भक्तिरसामृत सिंधू आणि श्रीमद भागवतमाचे आणि कृष्णा पुस्तकाचे एदे थोडेची शनिवारच्या सेशनांतू आम्ही आयकलेले आसा जाल्यारी ते पुस्तक आम्ही डीप जावन वचका म्हणाले शिला प्रभुपादान आमकां सांगिल आसा हांगा जे चार्ट दिलेले आसा हे चार्ट आमकां डिटेल जावन मागीर डिस्कस करूया त्या वेळी सखीचरणाक सांगिल आसा की हे पुस्तका भितर कसं बेनिफिट आसा कृष्ण भावनामृतान कसं जाल्ला म्हणलें आमकां डायरेक्ट तिरुपतींत वचून पळोवया सांगितलं की श्रीला प्रभुपाद बुक्स वाजिलारी कृष्ण भावनामृत प्रचार करू जाता मोर इफेक्टिवली प्रचार करू जाता म्हणून ताका टाइम असले एक उदाहरण सांगता म्हळ्यार इस्कॉन तिरुपती टेम्पलाच्या हाजे हिस्ट्रीन तो पळयला तर या तिरुपती इस्कॉन टेम्पला हिस्ट्री श्रीला प्रभुपादाला पुस्तक आधार जावन कशी त्यांनी या टेम्पल विकास जाल्ला म्हळ्यार हिज ग्रेस रेवती रमण प्रभुजीना सांगिला एक 20 वर्ष पुढे या टेम्पल या जाग्यार एक सान हट्ट कशें म्हणटा मुळये माडशी आशिल्ले एक हे आशिल्लें सान घर ते डेव्हलप करूक हिज ग्रेस रेवती रमण प्रभूक एंट्रस्ट केलेला प्रभूक चांग श्रद्धे अनुभव आशिल की श्रीला प्रभुपादाला बुक वाजिलारी एक मनुष्य कशी जगता म्हळाला ताजे बग्गे तांकां चांग श्रद्धेनी अनुभव आशिला कसला म्हळ्यार तांणी स्वता जावन तांणी कृष्ण भावनामृत आयलींची इस्कॉन आयलींची श्रीला प्रभुपादाल बुक वाजून तांगेले एक फ्रेंड आना तांकां सायन्स ऑफ सेल्फ रियलायझेशन म्हळ्यार श्रीला प्रभुपादजील एक बुक दिलेला तांणी ते बुक कसं म्हळ्यार घेवन 3 दिवस तशी दवरली के वाजीन के
मागीर 4 दिवस दिल्ला न फ्रेंडान कान पळया म्हूण सांगून कान पळयलके तांतू तांके एक कोट मस्त खुशी जलके कसं म्हळारी पूरा जना काय कृष्ण भावनामृत अर्थ जायना आता एक डुकराल मुखारी वचून वज्र गली म्हण जलारी त्या वज्रा मोल डुकरा कळतवा मग श्रीला प्रभुपादजीन त्या बुकान दिला थंक त्या मस्त एक नमुना हार्ट टच जलके त्यांनी त्या बुक्क एक रात्री भितरी वाजून सडयल्या तशी जावनूची त्यांनी कृष्ण भावनामृत येवन इस्कॉना जॉईन जालींची तशी जावन तांकां मस्त श्रद्धेनी त्या अनुभव आशिल्ली की श्रीला प्रभुपादाल बुक वाजलारी एक मनीस कसं जगता म्हणून तशी जावन त्यांनी इस्कॉन समूह आसना भक्ता तांगेलो सान एक ग्रुप आशिल्ला त्या भक्ता तांकां कसं करता म्हळ्यार श्रीला प्रभुपादाला बुक्क वाजूच्याक सूर करयताची आणि त्या बुक्क लायक कोण वाजून अर्थ कोण घेतली म्हण जाल्यार त्या बुक्स तांकां वितरण करू जगता म्हणून त्या समूहाक आणि बेसिकली ते स्वल्प जन आशिल्ली नव त्यांनी कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार श्रीला प्रभुपादाल बुक्स वाजिता आशिल्लींची द ग्रुप ऑफ डिवोटीज ताजे विशय परस्पर चर्चा करता आशिल्ली वाजिलाल विशयी ते अर्थ कोण घेता आशिल्लींची आणि भायर वचून त्या बुक वितरण करता आशिल्लींची विंगडांक तेन्ना त्या बुक्स वाजूच निमती आणि अर्थ कोण घेतील निमती तांकां चांकोन बुक वितरण करू जाता आशिल्ला बिगिनिंगांतू तांकां त्या बुक्स विकून 10 रुपये किंवा 20 रुपये देवस्थानाक इन्कम मेळटा आशिल्ला जाल्यार तांकां श्रीला प्रभुपादजी बुक्कारी चांग श्रद्धे आशिल्ला त्यांनी मुंबई बीबीटी दाखून मस्त श्रीला प्रभुपादाल बुक्स हाडयता आशिल्लींची तेन्ना त्या मुंबई बीबीटी म्हळ्यार भक्ती वेदांत ट्रस्ट तांकां मस्त भक्ती वेदांत बुक ट्रस्ट तांकां मस्त आश्चर्य जाता आशिल्लें आनी कसं करता सची इतले बुक्स व्हरता आसच मू केन्नाय जाल्यार त्या बुक्स ह्या करून 10 किंवा 20 रुपये मात जाता हांकां दिसाक कसं करता सच आमी इतले बुक्स व्हरन म्हणून जाल्यार तिरुपती भक्ता त्यांनी बुक्स वाजूचे रब्बईनी निरंतर जावन बुक्स वाजिता आशिल्लींची आणि तशीची त्या अर्थ कोण घेवन बुक्स वितरण सेवा कंटिन्यू करता आशिल्लींची तशी करता करताची त्या दिसाक 20 रुपये आशिल्ल्या 200 रुपये जाल्ल्या 1000 रुपये जाल्ल्या आणि एक स्टेज पावली की एक दिसाक 30,000 जो 40,000 रुपये इन्कम देवस्थानाक बुक्स वितरण कोण जाल्ले जाल्यार त्यांनी ह्या 70 जाल्यार बुक्स वाजूचे अभ्यास राबयनी ताजे निमित्ती तांकां जनाक बुक्स खरेदी करच्याक कन्विन्स करूं जाता आशिल्ला बुक्स वितरण जाल्ल्यार मात्र न्ही इस्कॉन टेंपल बांदूक मुख्य फंडिंग दुड्डू बुक्स वितरण केलेल्या दुडवा निमित्त तशी तिरुपतीन तूं आता पिक्चर पळयत आसत हांगा भारी एक चंद इस्कॉन टेंपल अस्तित्व आयला आणि आज अनेक कसं म्हळ्यार बुक्स घेतली जनाकय कृष्ण भावनामृता विशयी कळू जाल्ले ते साधारण गिफ्ट दिवची बदलाक कसं कसं गिफ्ट केलं पण आमी गिफ्ट मेळटा ते गिफ्ट कसलेय उपयोग आसना तेही दवर नासता ताका धुळी मांडून आसता आता आमगेले दुवेले बर्थडे का म्हणून कितले की गिफ्ट येता त्या एक दोन ओपन करून पळयनी तशी धूळ मांडून आसा जाल्यार तसल गिफ्ट दिवचे बदलाक भगवत गीता यथारूप की श्रीमद भागवतम की हे श्रीला प्रभुपादाला सಣ್ಣ बुक्स दिल्लारी कितली लायक नवा तशी त्यांनी दिवची तशी जाल्ल्या आणि हज्जी निमित्त चेडूआंकय सांसान कृष्ण लीलाच्या आणि श्रीमद भागवतमान तशिल्या पास्ट टाइम्स विषय पुरा कळची तशी जाल्ल्या मुरलीधर प्रभू हरे कृष्णा भारी लायक जावन तिरुपती विषय आम्ही ऐकलेला आसा रेवती रमण प्रभूजीला हांव म्हगेले एक पर्सनल
एक्सपिरियन्स शेअर करता असा जोटू अंतू सान असताना मिगेल अज्जो अज्जालेगी पूरा सेट्स ऑफ कृष्ण भावनामृत पुस्तक आशिल्ले इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस अंतू तंतू एक पुस्तक मात अत्ते उडगास कृष्णा बुक नंतर आणि भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवतम सेट आशिल्ले तंतू एक सानू एक पुस्तक आशिल्ले त्या बुक्का नाव ब्रह्म संहिता म्हणून त्या इतिमितीन म्हाका भारी अट्रॅक्शन जाल्ली म्हळ्यार ताजें चित्र तो चार मात्य आशिल्ले एक मनीस आशिल्लो ब्रह्म म्हणून गोत नाशिल्लो म्हाका चार मात्य आशिल्ले कोण बा म्हणाले तें पुस्तक पळोवन चित्र पळोवचें मात्र आशिल्लें भारी सान कसं म्हणून अर्थ जाय नाशिल्लें आजी आशिल्लें पळयता आनी मिगेल अम्माल तर्फे आशिल्ले अज्जाले उलोवच करचे पळयताची तांणी डिस्कशन करचें पळयताची आणि कृष्ण भावना श्रीमद भागवतम डिस्कशन करचें पळयताची ताजे नंतर थोडे व्हड जातना कॉलेजा शिकतना हांव खंयचे तूं टीव्हीन तूं लेक्चर येता आशिल्ले ते लेक्चर कोणाल म्हळ्यार आमगेले डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी आमगे डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी कोण म्हणून गोत ना तेन्ना म्हाका डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी लेक्चर आशिल्ले डॉक्टर म्हळ्यार चिमितीन म्हाका भारी अट्रॅक्शन आशिल्ली म्हळ्यार आमी शिकतना आमकां कसं अट्रॅक्शन व्हड जातना कोण जावका डॉक्टर जावका इंजिनियर जावका म्हणून तांचो डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी मागीर सार्वभौम दास MBBS म्हणलें येता आशिल्लें तदनंतर गौरांग प्रभू म्हणलें नांव येता आशिल्लें आमगेले पुरो लेक्चर आयकत आशिल्लो तदनंतर मिगेल मामू जनन्य कलान हिज ग्रेस गोविंद रामदास तांणी मस्त पुस्तक वाचता आशिल्ल्याची वाजूंजतेची तांणी कन्नड बॅकग्राऊंड आणि मलयाळी बॅकग्राऊंड आशिल्लें कन्नड बॅकग्राऊंडान तूं तांणी तें पुस्तक तर्जीम करूंक पळयता आशिल्ल्याची पूरा जाणां हेल्प केली महेशा वाच करय कशी पुणी कोरनु पळय जत की ना की म्हणून आनी जाल्लेरी मिगेल ते ट्रान्सलेट केलेले बुक कोणाकय दी रे व्हर न्हू म्हणून तेन्ना हांव हांगा UAE येतना दुबय येतना ते बुक्स हाडटा आशिल्ले गोविंद मामाले भगवद्गीतेचे बुक हाड हांगा आत्ताय दिवन जाताची मस्त काळ जाताची 10 वर्स नंतर मस्त जाणांनी सांगिल्लें आसा कोणाक जननी माताचे क्लास नाजाल्यार तांगेले श्रीकांत आसा क्लास पुरो आयकतना तुमगेले अन्नाल पुस्तक वाजिल्लें आसा म्हाका दिल्लेलें आसा एक कॉपी म्हणलें तेन्ना तंतू आमकां कळटा की पुस्तकां कितली इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून तांणी त्या श्रीला प्रभुपादाले आयकून कोरून वाजून तशीच ते चलतेतली सांगूक प्रयत्न केल्लेलो आसा हें म्हगेलें पर्सनल एक्सपिरियन्स जाल्लें हांव तुमकां शेअर केल्लेलो आसा आतां हांव एक लिस्ट ऑफ बुक्स दाखयता सर राधाकुंड प्रभुजीन सुरवेर सांगिल्लें ते हांतू हे लिस्टान तूं कसं सांगला म्हणल्यार तेजे बुक्सा लिस्ट दिला राधाकुंड प्रभुजी सांगिल्लें सायन्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी नंतर हे पुस्तक वाचका म्हणून आनी जल्तीतली पुस्तकां आमी इन्क्लूड केला मुखारसून वचून वाचची खातीर तांतू फर्स्ट पुस्तक एका बुक्सान कमिंग बॅक माय म्हणलें एक पुस्तक आसा ते चॅप्टर्स दोनीचे आनी ताजें विवरण दिता आसा पाथ ऑफ परफेक्शन 6 अध्यायाचे विषय दिता आसा कृष्णा द रिजर्वर ऑफ प्लेजर द परफेक्शन ऑफ योगा 8 आनी 6 अध्याय लॉस ऑफ कर्मा विषय सांगता आसा चॅन्ट अँड बी हॅपी सायन्स ऑफ सेल्फ रियलायझेशन राजविद्या अशी हे लिस्ट 8 रब्बना तदनंतर भगवद्गीत नंतर विंगड सन्न पुस्तकय मस्त आसा ते आमी मुखारसून पळोवया म्हळ्यार आमकां पळोवचेका प्रयत्न करूया हेची वार्ता करून आतां आमी मस्तपंत आमी नांव आयकलां की श्रीला प्रभुपाद गोस्वामी तांगेले श्रीला सनातन गोस्वामी तांगेले जीवा गोस्वामी तांगेले आनी आमी म्हणटन कसं म्हणटाची सारस्वत बॅकग्राऊंडातून आयिल्ली तांणी म्हणून तांगेले विशयान तूं भारी लायक एक उल्लेख आसा की चैतन्य चरितामृतान तूं ताजे एक सानू नमुनेरी एक तांगेले काणी सांगूक प्रयत्न करता आसा श्रीला रूप गोस्वामी तांणी जगन्नाथपुरीन तूं रथयात्रा उत्सवाक वता आसताची त्या वेळारी तांकां दिसता साक्षात परमात्मा जावन आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथाले मुखारी नृत्य करता आसाची
जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद म्हणाले पद म्हणून भारी लायक करून डान्स करता असायचे. त्यानंतर चैतन्य महाप्रभू एक वर्ष सांगता असं या चैतन्य चरितामृतांतू अंत्यलीलांतू एका अध्यायांतू 78 वर्षां सांगा असं यकुमार हरिस्स एव ही वरस्त्वायव चैत्र क्षपास ते कोमिलिता मालती सुरभ्या प्रौदाः कदंबानिलाः सा चैवाश्नि तथापि तत्र सुरता व्यापर लीलाविधौ रेवरोद शिवे तेशी तरुतले चेस समुत्कांतते. अंतु हाची अर्थ कसं म्हणल्यारी चैतन्य महाप्रभू सांगतात की चैतन्य महाप्रभू श्रीमती राधाराणी रूप म्हणून आमकां गोत आसा साक्षात परमात्मा जावन आशिल्ल्या कृष्णान मिगेले मास्टर जावन आशिल्ल्या कृष्णान मिगेले युवत्व आशिल्ले मिगेले युवत्व उडगास कोरून मिगेले हृदय चोरून घेतलेले आसा. आतां म्हाका चंद्र उजवाड आशिल्ली रात्री चैत्र म्हयन्याची रात्री उडगास येता आसा आनी मालती फुल्लाचे परंबोळ येता आसा. भारी लायक जावन भारे हे कदंब मळल वनांतू भारी छंद जावन येता आसा आनी मिगेले इंटिमेट जावन आशिल्ले रिलेशनशीप कशी हांव एक प्रेमिका रिलेशनशीप आस की तशी मिगेले रिलेशनशीप देवा वयरी आस जाल्यार मिगेले मनाक कांय तृप्ती ना इति म्हळ्यार हांव अंगस म्हाका कशीपणी कोरून रेवा नदी तटांतू वेतसा रुक्का मुळांतू वचका म्हणल्यार म्हाका आश आसा म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगून जगन्नाथ एद्राक नंता आसा. हे आमगेले श्रीला रूपा गोस्वामी आयकत आसाची भौतिक आशिल्ले एक व्यक्तीक हे आयकतन दिसू पुरो एक प्रेमिकाले आशिल्ले साधारण आशिल्ले एक प्रेमाचे विवरण हांगा दिता आसाची म्हूण जाल्यार आमगेल रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभू हृदयांतू कसं आसा म्हणलेले मना करून घेता आनी तांणी चैतन्य चरितामृता एका अध्याय अंत्यलीलांतू 79 वर्सां सांगता आसा प्रिय सोयम कृष्ण सहचारी कुरुक्षेत्र मिलतस तताहं साराधा तदिदम उभयो संगमसुखम तथाप्यन्तकेलान् मधुरा मुरली पंचमच्युसे मनो मे कालिंदी पुलिना विपिनायस स्पर्ह्यति. हाजी अर्थ कसं म्हणल्यार मिगेल प्रिया जावन आशिल्लो सुहृतू आत्ता हांव कृष्णाक मिगेल पुरातन जावन आशिल्ले कृष्णाक कुरुक्षेत्रांत मेळ्ळो हांव तेच राधाराणी आतां उपास कृष्णाक मेळटास म्हणून अर्थ करून घेता श्रीला रूपा गोस्वामी. आतां म्हाका भारी तृप्ती जाता आसा आनी म्हाका दिसता की यमुना तटांतू आशिल्ल्या वनांतू रुक्कामुळांत हांव राबून आसा म्हणून. आतां म्हाका असल आग्रह आसा की कृष्णाल बगेन तू पंचाचे नोट आशिल्ले ते फ्लूट
वादन म्हाका आयकूका म्हणून वृंदावन म्हणान तूं आयकूका म्हणलें म्हाका दिसता आसा. हांगा श्रीला रूपा गोस्वामी म्हणान तूं चैतन्य महाप्रभू कसो जायी म्हणलें दिसता. चैतन्य महाप्रभू त्या वेळार दिसताच की वृंदावन वनान तूं कृष्णान कशी कोळल वजिला तशीची आतां वज्जुका म्हण वजील तशी आयकूका म्हण दिसता आसा म्हणून रूपा गोस्वामी सांगता आसाची. आणि ह्या रूपा गोस्वामी कसं करता, हे रूपा गोस्वामी आमी मल्याळीन तूं ताळ इला म्हणटाची पान्नान तूं बरो न्हू तेगेले ते मुळी घरा वयरी उदवर सोडता आणि नावचे वता समुद्रान तूं जगन्नाथपुरीन भारी पॉवरफुल जशें समुद्र आसा. त्या समुद्रा नावचे वतना चैतन्य महाप्रभू कसं करता म्हळ्यार हळूची आमगेल्या श्रीला रूपा गोस्वामीला घरकड वता. घरकड वचून कसं करता सीधा त्या मोळया वयर आशिल्ल्या माडार तकून श्रीला रूपा गोस्वामीन बरयलेले ते पान्न काडता आणि पान काणू ते वाजून पळयतना कसं करचें भारी खुशी जाता चैतन्य महाप्रभूक. अशी मिगेले शिष्य जावन आशिल्ले मिगेले एसोसिएट जावन आशिल्ले रूपा गोस्वामीक मना गेल्ली मो मिगेल म्हाका कसो जाय म्हणून मिगेल हृदयांत आशिल्ले ताका मना गेल्ली मो म्हूण सांगून सांगता. रूपा गोस्वामी मागशी आयिल्लेची ताका फटोवन दवरून चैतन्य महाप्रभू सांगता की मिगेल हृदयांत कसं आशिल्लें तें तूं तशी बरोवन दवरला आसा रूपा म्हाका भारी खुशी जाल्ले म्हूण सांगता. ह्या आयकलेची रूपा गोस्वामी नमस्कार करता, साष्टांग नमस्कार करता चैतन्य महाप्रभूक. आता आमकां कळू पुरो ते बरयलेले आमगेले रूपा गोस्वामीन बरयलेले साक्षात परमात्मा जावन आशिल्ले चैतन्य महाप्रभून वाजून रीडिंग कोरून मना करून घेतिल्लें आसा. इतकी चैतन्य महाप्रभूलांनी रूपा गोस्वामीला सांगिल्ले तेन्ना शब्द प्रमाण मात्र नाही बरोचे काही सूर जाल्ला 500 वर्स फुडें ताजे फुडें कृष्णा टायमान तूं 5000 वर्स फुडें नव सखी चरण 5000 वर्स फुडें 5000 वर्स फुडें कृष्णा अंतू शब्द प्रमाण चड आशिल्ले. चैतन्य महाप्रभून येताना बरोच सूर जाल्ले व्यासदेवाल थंय तुकून तांत मितेना सनातन रूपा गोस्वामीन ताई बरयलेले चैतन्य महाप्रभून वाजून मना कोण घेवन ताका उत्साहित करून फुटोवन दवरलेलो आसा. आतां आमकां दिसू पुरो आमगेली परंपरान तूं मध्वाचार्य मध्वाचार्यान कसले सांगिल्लें की सखी चरण पयलीं अमरेंद्र प्रभुजीला लेक्चर आयकतना म्हाका एक उडगास येता मध्वाचार्याला कसं सांगिल्लें म्हळ्यार तांणी गुरु परंपराचे विशय सांगता आशिल्लींची तेन्ना तांणी सांगिल्लें कसं म्हळ्यार एक दिवस श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉका वता आशिल्ले तेन्ना तांगे लागीं एक मनीस पूरा तांकां त्या विद्वानाक कसं म्हळ्यार पूरा कमेंट्रीज ऑफ भगवत गीता गोत आशिल्ले विद्वत आशिल्ले तांतू त्या विद्वान तो पंडित न्हू तांगेला सांगता की स्वामीजी प्रभुपादजीला सांगता स्वामीजी तूं त्या भगवत गीता यथारूप दिला नवा तांतू म्हाका काही युनिक कसले दिसनी कसले एक विशेषत दिसनी. श्रीपद मध्वाचार्याल्यान सेम कमेंट्रीशी असता सिमिलर तशीच व्हेरी सिमिलर श्रीपद मध्वाचार्याला कमेंट्रीशी असता. तुमगेल त्या कमेंट्रीन म्हाका मध्वाचार्य दिसता म्हणून तेन्ना आतां एक पळय मंडेन एक ऑथराक कोणें येवन तशें सांगलां कसं दिसता आमी कितले एफर्ट्स घाला ह्या बरोवच्याक रात दिवस वट्ट कोण आमी बरयला थकयो अशें सांगता मू इतले एफर्ट घालला का येवन सांगतास कसं म्हळ्यार ताका युनीक न्ही त्या मध्वाचार्यान बरयलें म्हणके आनेकल्यान ते बरयलें म्हणके म्हूण कंपेर करून सांगतास मग ताचे दिसता म्हूण सांगून तेन्ना कितली हें जाता न्हय
जाल्यार आमगेल श्रीला प्रभुपादजी पळयात तांणी कितले व्हडले स्माईल दिता के खुशीन हसून तांणी सांगता के वैवा मिगेल कमेंट्रीन तुका मध्वाचार्य दिसतास वा मिगेल कमेंट्रीन तुका मध्वाचार्य दिसता म्हण जाल्यार मिगेल प्रयत्न सक्सेस जाला माय एफर्ट्स आर सक्सेस माय एफर्ट्स इज अ सक्सेस म्हणटके श्रीला प्रभुपादजी आनी म्हणटके कसं जाला म्हळ्यार या सक्सेस इत्याक म्हळ्यार हांव या परंपराच्या प्रामाणीक जावन प्रतिनिधित्व करता अस म्हण जाल्यार म्हणून श्रीला प्रभुपादजी हसून सांगता की कसं सांग्या श्रीपद मध्वाचार्य त्यांनी आमगेला ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायाच्या प्रमुख आचार्य सो तांकां भारी खुश जाता की परंपरागत जेवन आयिल्ल्या हांव एज इट इज यथारूप जेवन दिला कसले एक पर्सनल मोटिवेशन जो स्पेक्युलेशन जो इंटरप्रिटेशन तातूंत नाशिला भारी खुश जाता तांकां वही सखी चरण करेक्ट आमकां मस्त पंत दिसू पोरो की भारी जायके लेक्चर ऐकताना पुस्तक पळयनातील सांगका कसले करनातील सांगका म्हणाले जाल्यारी त्या वाद जनतिले आमी ते सांगू पळयले री आमगेल जावन आशिल्लें कसं आमी तांतूं ऍड करताच की ताका कसलेय मोल ना वॅल्यू ना ताका जाल्यारी आमगेल परंपरागत जावन आशिल्ले आता श्रीला प्रभुपादान सांगिल्ले वरी मध्वाचार्याला तुकून आईल कसंच मध्वाचार्यान सांगला ते तशीच हांव सांगली म्हळ्यार एक तृप्ती तांकां भारी प्रीती दिल्लेलो आसा तशी आम्ही कसं करका कसले एक सांगू वतना ते खंयचे शास्त्रान सांगिल्लें आसा त्या शास्त्र वॅलिड वे म्हणाले आता मस्त उदाहरणांतू आम्ही श्रीला प्रभुपादाल पुस्तकांतू यथारूप भगवद्गीता जेवो श्रीमद भागवतम जेवो तांतू परपट सापडलेले री पुरा जे रेफरन्स दिवन आसता खंय तुकून काडलेले पद्मपुराणा तुकून काडलेले ना म्हण जाल्यार हांतू कसले बृहत नारद पुराणा तुकून काडलेले श्रीमद भागवतमा तुकून काडलेले ईशोपनिषदा तुकून काडलेले खंय सकट म्हळ्यार रेफरन्स पुरा दिताची तेंची प्रभुपादा नंतर कितले आचार्य आसा तांणी कसं करताची खंय तांणी सांगिल्ले कोण सांगिल्ले खंय तुकून हाडलेले म्हळ्यार रेफरन्स केन्नाय दिताची बरी ऐकून आम्ही व्हॉट्सअपा पळयताची कसले एक नवे आयल कुडले भारी छंदस्य म्हूण सांगून कुडले आम्ही ते मना करचूक न्ही आम्ही ताचे रेफरन्स करेक्टच वे ना की म्हळ्यार मना करून घेवका ते हे उदाहरणांत भारी लायक जावन दिशिल्ले आसा आता आम्ही श्रीला प्रभुपादांनी आमगेल इस्क्रेस राधाकुंड प्रभुजीन सुरेरी इनॉग्रल एड्रेसान सांगिल्लें की कशी आम्ही हे बुक्स आर द बेसिस असे फॅमिली जेवण पळोवका म्हणाले श्रीला प्रभुपादांनी श्रीमद भागवतम लेक्चर 23 ऑक्टोबर 1968 अंतू मॉन्ट्रियलांत अशी सांगिल्लें आसा की दोन्ही नमुने फॅमिली क्लासिफिकेशन आसा म्हूण एक गृह मेधी म्हणटाची तांगेले मुख्य उद्देश कसो म्हणल्यार तांगेल घर आंतू आनी तांगेल फॅमिली बगेंत आसता दोन्हीचे गृहस्थ म्हणटाची गृहस्थ म्हणल्यार कसं जालें गृहस्थ आश्रम म्हणटाचे मेन जावन तांतू ताजोटू आध्यात्मिक जावन आशिल्लें रिलेशनशीप ओट्टू केलेलो आसा गृहमेधींतू आध्यात्मिकता ना जे श्रीला प्रभुपादान सांगिल्लें आसा गृहस्थ आश्रमांतू चारी नमुन्याची सोशल ऑर्डर सांगिल्लें आसा आश्रम कसो जाल्यार ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम आनी संन्यास आश्रम तेंची आम्ही कसो प्रयत्न करता म्हणल्यार गृहस्थ आश्रमांतू कसं करचें म्हळ्यार पळोवका गृहस्थ आश्रमा कसं करता तांतू आध्यात्मिक आम्ही ऍड करूं पळोवचें आसा ते आध्यात्मिक ऍड करूं पळोवका कसं करता आमी पुस्तक वाचूका कसं पुस्तक वाचूका
नॉवल न्यूजपेपर चड आमी डेली वाचिता आसताची. त्यानंतर लुलून तशील की खंयचे सुपर मार्केट आशिल्ले एडवर्टायजमेंट चित्र ते चड आमी वाचताची. जाल्यार त्यानय रिडींग म्हणल्यार श्रीमद भागवतम भगवद्गीता वेदपुराण खंय चुकून आयला ताजी यथारुपारी वाचचे प्रयत्न आमी करूंक ते श्रीला प्रभुपादासांनी सांगिल्लें आसा. तांणी मुंबईन तूं 9 जानेवारीक 1976 तूं तुष्ट कृष्णा कशी बरयलेलें आसा. तुमगेले कृष्ण भावना अमृत प्रचारण भारी लायक आसा. जाल्यार एक मुख्य कसं म्हणल्यार तुम्ही कसं पळोवका म्हणल्यार पुरा जण देवाल बगेन तूं जप करताची आनी त्या देवाल बगे आयकताची म्हणून पळोवका. तेन्ना प्रचार म्हणलेली वस्तू सक्सेस जाता म्हणलेलें आसा. एकल्याकेच की कृष्णा जप करता सुरू करता आनी 4 नियम फॉलो करता, आरती अटेंड करता, प्रसादम ग्रहण करूं पळयता तेन्ना तागेलें जीवन सक्सेस जाता. मागीर कसं सांगता आसा त्यांनी पुस्तक वितरण कोरका जल्तीतले इतिमितीन पुस्तक वितरण कोरका. इति म्हळ्यार मूल जावन आशिल्लें पुस्तक वितरण कृष्ण आधार जावन आशिल्लें कृष्ण भावना अमृतान तूं पुस्तक वितरण म्हणलें. आनी कडेन तांणी सांगिल्लें आसा की आम्ही पुस्तक बरोवचे कसले अशी तशी बरोवच न्ही, आमगेलें मन आयिल्लें कसं जाल्यार यथारूप जावन आसा ते तशीच आमी मुखार सून व्हरता म्हणल्यार आमी सखी चरणाले एक उदाहरणान तूं आयकलेलें आसा. तुका मुखार सून व्हर येता वेळ जाल्ली की म्हणून पळय वेळ जाल्ले कन्क्लूड करूया. 2 मिनिट कन्क्लूड करता. या अशी पुस्तक नाही या कसं म्हणाल दैविक खजाना. इट इज द ट्रान्सडेंटल ट्रेजर म्हणतात. आणि वाज्जिलें आशिल्लें आता एक बुक वाज्जिलें म्हणलें की आमी भगवद्गीता यथारूप आमगेलें वाजून जाल्यार आमी तेलेच नाही की आतां वाजून जाल्लें कंप्लीट जाल्लें आनी जावंक म्हणना ह्या बूक वाजूंक म्हणना जाल्यार again and again if you read that book you will get newer and newer realizations. तशीच या परमानंद सागर आंगेल पुस्तक आनंदांबुदी वर्धनम म्हणटा न्हू शिक्षाष्टकम तूं ताका म्हळ्यार त्या आनंदाक त्या परमानंदाक अंत्य म्हळ्यार ना. आनंद वृद्धी जाता आसताची वाजिता जाल्यार आमकां तें एक आतां मोवा बाटली हाण आमकां दाखयल म्हण जाल्यार तुमी आतां एक मोवा बाटली हाण म्हाका दाखयता आनी तशी मोव भारी लायकस गो सखीचरण पण मोव भारी लायक आसा टेस्टी आसा स्वीट आसा म्हणून कळ्ळें म्हण सांगल्यार म्हाका ताजी टेस्ट कळटा ना. त्या मोवा बाटली ओपन कर न्हू तान तशी मोव काणू ताजे ते एफर्ट्स घालून ते मोव काणू आमी हांव टेस्ट केला मात्र म्हाका ते मोव लायक स्वीट आसा लायक टेस्टी आसा तुमी सांगिल म्हणके म्हूण म्हाका रेलिश करूं जाता. तशीच ह्या पुस्तकान आधार म्हणून सांगताची बुक्का वाजूची महत्व आसा म्हणटाची महत्व मस्त आसा म्हूण आमकां आजी कळलेलें आसा. जाल्यार आमी त्या टेस्ट पळोवका जाल्यार आमकां त्या प्रत्यक्ष पळोवका जाल्यार ताजी रुची कसले म्हणल्यार ते आमी वाजूचे मुख्य एटलिस्ट सान बुक हडवड आमकां श्रीमद भागवतम ह्या पुरो जायशना व्हडले बुक मस्त आसतना तूं जायशना कंप्लीट करूं जायशना म्हण लेखल्यार एटलिस्ट सान बुक्स कोणी श्रील प्रभुपादाल काणू आमी वाजूच्या पळोवका प्रयत्न करता आमगेले जल्तींतल्यान. आनी नेक्स्ट सेशनान तूं आमी पळोवया की आतां आमकां आज त्या बुक्साचे आधार ताजे वाजूचे कसं महत्व म्हळ्यार कळलेलें आसा कळ्ळें म्हूण लेखता हांव. नेक्स्ट सेशनान तूं परा मंडेक आमी 8 स्टेप्स प्रेयरफुल रीडिंग ऑफ हिज डिवायन ग्रेस श्रील प्रभुपादाल बुक्साक 8 स्टेप्स कसले म्हळ्यार पळोवया आनी टिप्स हाऊ टू रीड हिज डिवायन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बुक्स म्हळ्यार मंडेच्या सेशनान तूं आमी पळोवया. आजी समय
जल्लेलें आसा जाल्यार इतली लायक जावन आमी श्रीला प्रभुपादाला पुस्तक वाचूंक प्रयत्न करूया म्हणल्यार मुखारसून व्हरचे खातीर येवचे सेशनान तूं सखीचरणान सांगिल्ले ह्या स्टेप्स आमी कसो म्हण पळोवया मागीर एक चार्ट आमी शेअर केलेलो आसा त्या चार्टांत आमकां डिटेल जावन कशी करूया म्हणल्यार पळोवया म्हणल्यार मस्तपंत कसो जाता म्हणल्यार व्हड एक पुस्तक पळयतना आमी दिसता धूर दवरताची ए भगवद्गीता इतली 700 श्लोक आसा मेजी मितीन जायना तर फर्स्ट मेंटल ब्लॉक आमी करून दवरताची श्रीमद भागवतम 18 स्कंद आसा मेजी मितीन जायना पूण आमी धूर दवरताची ते धूर दवरतिले कशी ते आमगेल्या जिवनांत इम्बायब करूं जाता म्हणल्यार नेक्स्ट सेशनान तूं आमकां मना करून घेवया आणि या सेशनाची विशेषत कसं म्हणारी एकदोड टाइम आम्ही प्रवचन ऐकल्यांची एकलेची फॅकल्टी मेंबर्स येऊन प्रवचन दिता आशिल्लींची आणि तो बामण बायला 2 जणे त्या पुस्तका विषयी डिस्कशन करताची आणि सगळ्यांक एक होमवर्क असता तो सांगना म्हणजे तुम्ही प्रयत्न जेवतीतला त्या बुक तुम्ही खंयची काडू वता सबळा ताजी लिंक आम्ही तुमकां पेटोवन दिताची त्या तुम्ही डेली वाचूक प्रयत्न करता कितले टाइम ना म्हण दिसला रे दिसांत 24 घंटेन एटलीस्ट एक 5 मिनिट्स काढो त्या बुक वाचूका तुम्ही आणि त्या वाचिला कसं जात म्हळ्यार तुमकां त्या सेशन येताना त्या फॅकल्टी मेंबर्सांना ते डिस्कस करताना तुमकां आनीक चांग जावन मना वता अर्थ करून घेवपाक आणि दृढ जावन तुमगेली भक्ती मुखार वचाक ते तुमकां सहाय करता सो सगळ्यांक या सेशनाक मिस करना तिला अटेंड करायची ते पुस्तक आमी वेदाभ्यासात कोण कंची काडताची फॉर एग्जाम्पल येवची वारो काडू वताची डॉक्टर हिज ग्रेस विप्रसुदा महाप्रभूचे राधिका भाव माताजी काडू वतना तांगेले पुस्तक खंयचे ते आमी आत्तां पेटोवन दिताची तेन्ना तुमकां कसो बेनिफीट आसा ते पुस्तक कसो म्हण तुमकां सुरवेर वाच येता आनी तांणी वाची फुडें तुम्ही वाचून तांगेले क्वेश्चन निमगायचे नेला आमगेले क्वेश्चन निमगायचे त्यांनी कसं येता कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरिट येता खंयच्यान कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरिट येता आम्ही त्या वाचना तरी चमकली म्हणजे जाल्यार त्यांनी क्वेश्चन निमगेले कशी सांगचे बा म्हणून तेन्ना प्रिपेअर करताले की तात्पर्य आसता आयकताले की तात्पर्य आसता आनी तांतूं आमकां डीप जावन वचचें जाता आमकां स्लोली तेन्ना कळटा की हे सन्न पुस्तक डायरेक्टली कशी भगवद्गीतेक रिलेशनशीप आसा डायरेक्टली का श्रीमद भागवतम रिलेशनशिप आसा म्हणून त्या इतली मितीन श्रीला प्रभुपादान सन्न पुस्तक जावन दिल्लें इति म्हणल्यार पुरा जणाक भगवद्गीता श्रीमद भागवतम वाचचे म्हणल्यार तितली इंट्रस्ट आसायच ना जाल्यार हे सन्न बुक नांव पळयतना कसं दिसता कमिंग बॅक हरिचंद नाव रिइन्कार्नेशन राजविद्या म्हणल्यार हेडिंग तूं त्या बुक दितना हें कसं म्हणून पळोवया म्हणून वाजूया म्हणून दिसता तशी ते आमकां मुखार सुनोवया कोणाकय कसले क्वेश्चन्स आस की सेशनांत आमी प्रयत्न करताची सांगूक ना म्हणजे जाल्यार पुरा वैष्णव आसाची सिनियर जावन तांणी सांगून दिताची आमकां जाय न्ही म्हण जाल्यार आस म्हण जाल्यार निमगूय येता यस माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी ऐकून तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं आसा आणि आय एम व्हेरी मच थँकफुल प्रभुजी म्हाका एक स्मॉल एक सजेशन तुमगे कडच्यान जावंक आशिल्लें की आमी हे वेदाबेज ऑनलायन वाचता पळय ते चड इफेक्टिव्ह की प्रभुपदाले हार्ड बुक्स आसाचे पळय ते चड वाचल्यार बरें खंयचे बरें म्हळ्यार अशी टाइम कंज्युमिंग तर दोन्ही तितल्या उरता मात्र कितले पण हार्ड बुक्स हार्ड कॉपी घेवचे पसून लॅपटॉपार यूज करता आशिल्ले तेन्ना आमी वेदाबेज यूज करचे जे हे पॉकेट वेदास खंयची मोबायलांत न्ही आस पळय ते प्रिफर करता बट इज इट रियली इफेक्टिव्ह की म्हणून विचारचे आशिल्ले तुमकां हरे कृष्ण माते बारी लायक प्रश्न आसती हाजी उत्तर प्रयत्न करता सांगू कशें म्हळ्यार म्हाका मिगेल बायलेक सगळें पळयतना आमकां दिसता कसो म्हळ्यार हार्ड बुक भारी लायक दिसता पळोवचें करूंक तेंचे मिगेल धुवेला सांग तूं की तूं कमिंग बॅक हे हार्ड बुक वाजी म्हळ्यार ती कसं करता म्हळ्यार वेदाभ्यासा डायरेक्टली वचून सांगता पळय हांगा हांगा आसा हे सुलभ आसा ते कॉपी पेस्ट करूं येता म्हणून तें तांगेल जनरेशनान तूं म्हाका दिसता आसा तांणी मोस्टली
more on e-books rather than hard books म्हणले जलेरी as a preacher म्हाका आतांय दिसता कसं म्हळ्यार म्हाका आतांय हार्ड बुक मोर कम्फर्टेबल दिसता वाचूक करूक तांगेले टेस्ट डिपेंड जावन आसता हार्ड एक नेगेटिव्ह पॉइंट हांव ई बुक्स ई सिस्टमान पळयलें कसं म्हळ्यार डायवर्शन बारी क्विकली जाता म्हळ्यार आमी ई बुक म्हण काडू पळयतना विंगडकांचे एडवर्टायजमेंट सायड आयली म्हण जाल्यार नाजाल्यार विंगडकांचे लिंक आयली म्हण जाल्यार कॉन्सन्ट्रेशन तांतू वचू चान्स चड आसा जाल्यार हार्ड बुकांत तें कॉन्सन्ट्रेशन तशी डायवर्ट जावचे चान्स उण आहे म्हणल्यार हांव एक मना करून घेतिला आसा होप माताजी आय हॅव आन्सर्ड partially to satisfaction. Thank you so much, Prabhuji. आणि कोणी काही कसले प्रश्न आसला? Hare Krishna, Prabhuji. I'd just like to ask. हरे कृष्ण. Yes, कसं जाता म्हळ्यार ई बुका कसं जाता we can just enlarge and read. Sometimes कसं जाता प्रिंट्स सान असता बुक दोन वाजूच्या कष्ट जाता ना. E-book is very friendly. You can just enlarge, keep the font to your liking or your preference or your comfortable kish jatki. And so e-book in that cases can be very comfortable. So each person to its own. Kish is suitable jatta, kish comfortable jatta. So that is good enough. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Valid point, Mataji. विंगड कोणाके कसले प्रश्न आसवा? हेलो प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम. म्हाका 1 मिनिट उलो जाग वेळ मेळटली की? येस प्रभुजी सांगया तुमका. आणि प्रभू आदारान प्रभू स्वामीन हे बुक्स बरोवचे आशिल्ले एनकरेजमेंट ब्लेसिंग्स केन्ना मेळ्ळे म्हणून तसो तांकां प्रभू आदारले गुरू श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान जन्मदिना वेळार प्रभू आदारान ಸ್ವಲ್ಪ पोयम बरयले पोयम म्हळ्यार काव्य बरयले ते काव्य गोड ब्रदर्साचे तांकां ते दिले तांणी लायकून म्हटले तांकां तितलाक संतोष जालो आनी तिका तितलाक एनकरेजमेंट हें व्हरून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराक दिले ते वाजून तरी सरप्रायज जालें कोणाक भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामीक तांतूंतली एक स्टॅन्स काणू भक्ती सिद्धांत सरस्वतीन सकाळांक दाखयलें खंयचे म्हळ्यार absolutely sentient. Though has proved impersonal calamity, though has moved. ते भारी लायक जावन स्ट्रायक केलें भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराक म्हळ्यार ते अर्थ म्हळ्यार एब्सोल्यूट न्हू एब्सोल्यूट म्हळ्यार परमसत्य म्हळ्यार सेन्शियंट इमोशनल जाता तांकां सगळें हें आसा म्हळ्यार पर्सनल जाता नॉट इम्पर्सनल. Impersonal is calamity म्हळ्यार कळवा व्हॉट डेंजरस आसा इम्पर्सनलिझम म्हळ्यार कळवा दो हेज मूड हे तुमी हे मुवमेंट केल्ले तांतू पळय हरे कृष्णा मुवमेंट ते मुवमेंट तुमी केल्ले तांतू आनी तांतू सांगले म्हणून ते भक्ती सिद्धांत सरस्वतीक मस्त स्ट्रायक जाले हार्टान तूं आनी सांगले कसं म्हळ्यार पळय मिगेल हार्ट कसं म्हणून मिगेला लायफ एंड सॉल कसं म्हणून भक्ती प्रभुपाद स्वामी कळले कळवा येत वाट एवर ही रायट्स यू पब्लिश म्हणून सांगले हार्मोनिस्ट एडिटरला कळवा वाट एवर ही रायट्स कळवा कसलें पळोवचें नाका कसले पळय प्रभुपादान बरयलां ते तुमी पब्लिश करायचे म्हणून सांगलें हार्मोनिस्ट एडिटरला थंय सोडून त्या प्रभुपादाक हे एक एनकरेजमेंट मेळ्ळेलें कळवा बरो जाग येतालो ते हे बुक्स म्हळ्यार लायफ एंड सॉल ऑफ प्रभुपादा कळवा प्रभुपादान देवसून सांगिल्लें आसा लायफ एंड सॉल इवन at the time of his last moment शिष्यगणांनी प्रभू रावचून निमगेले कसं म्हळ्यार आमकां कसं उपदेश दिवचे आसा कळ्ळें प्रभुपादान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार म्हाका कसं पळय एडवायस दिवचे आसा तें पुरा आमी केलें बुक्सां बरयलें आसा बुक्स तुमी वाचच्याची
इतले बरे फर्स्ट बरा काना बुक्स बरा इल्लेसना तंत पूरा म्हाका कसले बरे सांग आशिल्ले ते पूरा तांचो सांगून गेला बुक्स वाज्या तुमी म्हणून कळवा बुक्स म्हळ्यार प्रभुपादाल बुक्स म्हळ्यार दिव्य वाणी आसा तें तो एस्टाब्लिश केल्लें आसा कळवा हांगा कसं तें हांगा तमिळनाडू एक देवस्थान आसना रंगनाथ स्वामी तागेले पुजारी ना सांगिल्लें कयताय तुम्ही भक्त लागी तांचे लागी इस्कोणा बसतले कोण हे बुक्स बरयले म्हणून तसो तुका म्हण न्ही प्रभुवादान बुक्स बरयले म्हणून येतला तुमी दीस नॉट प्रभुवादा वाणी इथे साक्षात जगन्नाथाले वाणी येता तागेले म्हण कळवा इवन असना चैतन्य चरितामृत बरयल्ले प्रभु जगन्नाथ तागेले देवाले वाणी येता देवान सांगून बरयले म्हणून सांगलेल्यार प्रभुवादान बरे सकट दिव्य वाणी येता कळवा देवान सांगून बरयल्ले आसा तेंची बुक्स प्रभुवादान बुक्स कोण बळा वाचिता तांकां परत दिव्यत्व मेळटा बाबीच कळवा ते डिविनिटी मेळटा ते पासोवन येता कळवा तेंची प्रभुवादान बुक्स म्हळ्यार ऑर्डनरी बुक न्हय ते दिव्य वाणी येता कळवा ते सांगिल्लें आनी प्रभुवादान सांगिल्लें आसा कीर्तन म्हळ्यार कसं जालें प्रभुवादान एक्सप्लेन केल्लें कीर्तन कसं म्हणून कीर्तन म्हळ्यार कृष्ण कीर्तना कसलें कीर्तन म्हळ्यार रायट रीड टॉक थिंक वर्शीप cook and eat for Krishna. That is Kirtana. कळवा त्यावेळी आम्ही बुक वाचलेल्यार इट इज कीर्तना आम्ही बुक बरयलेल्यार इट इज कीर्तना कृष्ण कीर्तन ते पुराय आम्ही इवन पांचे करचे कळवा आम्ही रन्नी परला तो कृष्णा कितें पांचे करता दॅट इज ऑल्सो एक कीर्तना कळवा हा आम्ही प्रभु आम्ही थिंक करचे कृष्णाले जी हांव विचारू आमी केन्ना कर काय म्हूण सांगता कळ्ळें कृष्णाला विचार केल्यार इट्स ऑल्सो कीर्तना तशी प्रभुवादान वर्शीप कृष्णा कळ्ळें वर्शीप इज ऑल्सो कीर्तना तशी प्रभुवादान 7 पॉयंट सांगिल्लें कीर्तन कसलें म्हणून कळ्ळें तशी हें पुराय बरोवचें वाजूचें म्हळ्यार दीस नॉट ऑर्डनरी थिंग वाजूचें म्हणून सांगल्यार कळ्ळें प्रभुवादान बुक्स वाजलेल्यार कृष्णाले कीर्तन ते आमी करताची म्हूण आमी लेखुगा नॉट वॉट तुम्ही सांगिल्लें म्हळ्यार बरी इतला हे करून तुम्ही सांगिल्लें आसा हे बुक्स इज बेसीस म्हणून अडिस्थान आसा सगळ्याचे आमगेलें आत्मीय अडिस्थान ती बुक्स म्हणून सांगल्यार कळ्ळें ते आमी वाचलेल्यार कसं येता आमकां दिव्यत्व मेळटा कृष्णामणिकेचें आमकां तें दिव्यत्व आमकां मेळटा अखेर आमकां सद्गती प्राप्त करूं येता म्हणून सांगता कळ्ळें तशी पुराय प्रभुवादान आमच्या बुक्सांत आशिल्लें तें इम्पोर्टन्स ताजें दिव्यत्व आमी तें मनान करता कळ्ळें तशेंच हांव मनान केलेलें जोडटाय तुमी बरी लायक कर न्हू सांगिल्लें आसा बेसीस म्हणून आशिल्लें आमकां एक प्रचोदन मेळ्ळें एक एनकरेजमेंट मेळ्ळें सगळ्यांकय म्हणून तुमी गेले विचारू म्हगेलें असेसमेंट तेंची बुक्स रिडींग इज वेरी वेरी इम्पोर्टंट दॅट इज द बेसीस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आमकां कृष्णा बोध हे सगळें आमकां येवपा जाल्यार प्रभुवादान बुक्स वाचूकाची इची जाल्यार मात आमकां मेळटा विंगड खंयचे बुक वाचून आमकां प्रयोजन कसो येना तशें म्हगेलें एक्सपिरियन्स हांव सांगता कळ्ळें म्हगेलें एक्सपिरियन्स तें म्हळ्यार प्रभुवादान बुक्स वाचून जाता म्हाका समज आशिल्लें एक कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस आयिल्लें मागीर खंयचे विंगड बुक्स मस्त वाचला हांवें स्पिरिच्युअलिस्टाचे तांचो सुद्दां कसो जालें आतां प्रभुवादान सांगलें म्हणके एब्सोल्युटली सेन्शियंट म्हणून केलेलें प्रभुवादान बूक वाचून जाता कळ्ळें इम्पॉसिबल कॅलामिटी म्हणून कळ्ळें तें आमगेलें भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराक स्थायीक केलें आशिल्लें तें पुरो सांगिल्लें कसो पळय प्रभु बरयता तें पब्लीश करायचें म्हणून निवळ जावन करून करायचें म्हणून कसलें पळोवचें नाका म्हणून तशी कृष्ण प्रभुवादान वाणी दिव्य मत म्हणून आमकां हांगा एस्टाब्लीश जाता दॅट इज माय अंडरस्टँडींग सो हरे कृष्णा थँक्यू फॉर गिविंग मी दिस टाइम थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी तुमकां आशीर्वाद आनी कोणाक कसले प्रश्न आसली ना म्हणजे आमी नरसिंह प्रणाम म्हणून आयचे
प्रोग्राम विराम दिव्या मायरी मंगलारा सोमवार मेलिया उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंहदेव। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मभृङ्गा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशिपो वृक्षः शीलतङ्कानकालारि पितो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कामधुतइन्दम् गलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नर हरि जय नर हरि जय नर हरि जय नर हरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद। भक्ति विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय। शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय। जय कृष्ण। पंक्ति प्रेयर्स रहिलस तंगेल कतिरी तंगेल हेल्थ कतिरी तन्नी प्रेयर्स मागून घेतिलस तंगेल कतिरी एक पंथा आमका हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रार्थना करूया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुरजनाला परमिशन आयचे सेशन विराम